इतको जोरदार पावस पडिल्ले कारणान आज आमची धरणां जी आसा पळय ती जवळ जवळ कडून भरिल्ली आसा प्रकार जाता. मुखार एक सादारणशे 7-8 दिसां भितर आमचे सालावली डॅम जो आसा पळय ज्या धरणांतल्यान पूर्ण सावथ गोवाक उदक मेळटा तें जवळ जवळ मुखार एक 8 दिसां भितर भरता. इवन ताजे पयलीं सुद्दां भरूंक शकता. त्याच बरोबर आमचे अंजुने डॅम आसा पळय न्ही ताकाय बरो पुरवठो जाल्लो आसा, पूण अंजुने डॅमाक मातशें थोडेशें बंधन उरता कारण ताका कॅचमेंट एरिया कमी आसा. बाकीचे डॅम तिलारी वगैरे जे आसा पळय न्ही आतां म्हाका कोण तरी फोन केल्लो मातशी तिलारी चवकशी करा म्हणून दरवाजे वगैरे केन्ना उगडटले ते, कारण थंय पावस कितलो पडिल्लो आसा आनी तिलारी जे आसा पळय न्ही ते उदकाचे जे प्रॉब्लेम आसा. त्यामुळे मुखाल्ल्या सिजनाक आमकां उदकाचो पुरवठो जो आसा पळय न्ही तो सामको भरपूर मोठ्या प्रमाणात आसतलो आनी त्यामुळे कसलीच चिंता करपाची गरज ना. शिवाय हांव सांगता माननीय मुख्यमंत्री आता PWD मिनिस्टर आसा, त्यामुळे जवळ जवळ 5 ते 6 स्मार्ट ट्रीटमेंट प्लांट जे आसा पळय न्ही जाचें काम वेगवेगळ्या ठिकाणी चलता ते प्रकल्प जे आसा पळय न्ही म्हणजे मुखार 5-6 म्हयन्या भितर म्हणजे नोव्हेंबर डिसेंबर पूर्ण जाता.